अमकीच पुस्तकां पवित्र पुस्तकांत आसूंक जाय म्हूण कोण थारायता? पवित्र पुस्तक मोलबार थावन जमनीर पडूंक ना. तर पवित्र पुस्तक खंयच्यान आयलें? आनी हेर ज्या पुस्तकांनी जेजू विशीं बरयलेलें आसा तांचो आस्पाव ह्या पवित्र पुस्तकांत कित्याक ना? जुदासा प्रमाणे जेजूचें शुभ वर्तमान, तोमासा प्रमाणे जेजूचें शुभ वर्तमान, पेद्रूक जाल्ली प्रकाशवणी हीं पुस्तकां आसात. तांचो आस्पाव आमच्या पवित्र पुस्तकांत कित्याक करूंक ना? कोणें ती भायर आयलीं? फकत 27 पुस्तकांचो नवो करारूच जांतून जेजूचें जिवीत आनी भौशीक वावर आसा तोच खरो आनी बरो म्हूण आमी कित्याक लेखता? बरें, जेजू 2000 वर्सां आदीं जियेल्लो आनी ताणें आपली शिकवण दिल्ली. ताचो भौशीक वावर 3 वर्सां मेरेन ताणें केलो. ताणें सांगलेल्यो वपारी आनी केल्ल्यो मिलाग्री त्या लोकांनी उगडास दवरून ताच्या पाटलावदारांक सांगल्यो व दिल्यो. ताच्या मरणा आनी पुनर्जिवंतपणा उपरांत जेजूचे धर्मदूत संवसाराच्या चारूय कोनशांनी गेले आनी जेजूचो संदेश आनी खुर्सा वरवीं लाभलोली सोडवण तांणी पाचारली. जेजूचें जिवीत आनी मरण वर्णूक शुभ वर्तमान रचलो आनी सांगाताच पोत्रां आनी हेर बरपां. ही बरपावळ क्रिस्ती समुदायांनी तिगून दवरली. ताच्यो हातान बरयलेल्यो प्रत्यो रचून फुडले पिळगेक तांणी दिल्यो. अशें आमकां नव्या करारांत 27 पुस्तकां मेळटात. हांगा पर्यंत सगळें बरें आसा. आतां क्रिस्ती भावार्थ एक रितेपण भरूंक एक धर्म कसो येवंक ना. जायते धर्म आनी धर्मीक वाटो त्या काळार आसल्यो. गिन्यानशास्त्र वो नॉस्टिसिझम त्या काळार भोव म्हत्वाचे. गिन्यानशास्त्राच्या तत्वा प्रमाणे 2 वाटो आसात. बरो देव आनी वायट देव सदांच झुजतात. बरो देव अध्यात्मीक संवसार रचता आनी मागीर भौतीक संवसार रचलेल्या वायट देवा बरोबर तांचो मिसळ जाता. मनशाचो अध्यात्मीक आत्मो बरे वाटेन आसा. हाकाच लागून गुपीत शिकवणे वरवीं भौतीक वायट संवसारांतल्यान ताणें सुटका जोडूंक जाय. आयकतना मातशें विचित्र कशें दिसता, कारण तें तशेंच आसलें. तरी आसतना गिन्यानशास्त्र्यांक जेजूच्या संदेशांतले जायते विशय रुचले आनी काळ वेतोच जायत्या लोकांनी तांच्या भावार्था प्रमाणे क्रिस्ताच्या संदेशांत म्हणजे क्रिस्ती धर्मांत आस्पाव केलो. हाकाच लागून 2ऱ्या आनी 4थ्या शेंकड्यांत जेजू विशीं जी बरपावळ आसली तातूंत क्रिस्तांव धर्माची मुळावी तत्वांच नोपयत जाल्लीं. कांय फावटी ह्या शास्त्र्यांनी धर्मदूतांची नांवां चिकटावन आपली बरपावळ परगटूंक प्रयत्न केल्लो, तोय सफळ जालो ना. हाकाच लागून आमकां जुदासाचें शुभ वर्तमान, पेद्रूची प्रकाशवणी आनी असलीं जायतीं पुस्तकां मेळटात. देखून हांचो आस्पाव पवित्र पुस्तकांत जालो ना. असल्या खोट्या शिकवण्यांतली क्रिस्ती धर्माची राखण करूंक तेन्नाच्या क्रिस्ती समुदायान एक अधिकृत पुस्तकांची वळेरी घडोवचो थाराव केलो. हाका तांणी 2 प्रमाण क्रायटेरिया दवरले. एक, ती पुस्तकां धर्मदूतांच्या काळाची आसूंक जाय आनी दुसरो, मिसाच्या पवित्र बलिदाना वेळार सुरविल्ल्या क्रिस्ती समुदायांनी तांचो वापर जाल्लो जावंक जाय. हाकाच लागून जेजू विशीं जी आदली बरपावळ आसा ती पुस्तकां पवित्र पुस्तकांत नात.